फाटली 3 दशकां जाली कामगारांक कसलोच पगार वाड मेळिल्लो ना। कामगारांक हो वाड मेळनासतना सरकाराक वता म्हण मार्क कामगार संघटनेन ह्या घडणुकेचो निषेध केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। मग एम्प्लॉईज जे असले तांच्यांनी आपलो चार्ट ऑफ डिमांड जो आसा 3.5 वर्सांनी एकदा त्यांच्या पगारांत जी वाड जाता त्या पगार वाडीसाठी मागणी पत्र चार्ट ऑफ डिमांड जे आसा तेंचे सबमीट केलें आणि ह्या चार्ट ऑफ डिमांडान तेंच्यांनी फक्त 16,000 पगार जे आसा ती वाड मेळपाक जाय अशें सांगलेलें आणि ही सुद्धा 16,000 पगार वाड केन्नाच फाटल्या 30 वर्सां फॉर लास्ट 3 डिकेड्स कंपनी जी आसा न्ही सदांच कामगारांच्या बाबतीत तेंचे हात घेवप म्हणजे तांकां आर्म ट्विस्टिंग वेरियस एडॉप्शन ऑफ वेरियस अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस सो मच सो टू द एक्सटेंट ऑफ विक्टिमायझेशन अशें करून धाक दाखोवन सेटलमेंट नावाची कितें तरी गजाल केली आणि कामगारांक कसलीच पगार वाड दिवंक ना 1-2 हजार पगार वाड करप बी अशा पद्दतीचो प्रकार चालू म्हणजे वयर करणी कितें आसा आमी चॅरिटी करता ही कंपनी आसा बरें पण हे पयशे कोणाचे तुम्ही कामगारांचे हक्काचे पैसे जे आसा 16,000 जे हक्काचे पैसे तुम्ही दिनात म्हणजे प्रति म्हयन्याक 16,000 वाड जावपाक जाय किमान 10,000 वाड जावपाक जाय ते तुम्ही पैसे दिनात आणि कामगारांतले त्यांच्या पगारातले पैसे काढता आणि तुम्ही सरकाराक दिता आणि सरकार हे निर्लज्जपणे घेता हे कितपत योग्य असा हो प्रकार जो आसा पळय ह्या प्रकारचो आमची गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन आणि त्याच प्रमाणे मग एम्प्लॉईज युनियन जे आसा पळय ते निषेध करता आणि ह्या भितर कोण मंत्री आणि कोण आमदार जो आसा पळय इन्वॉल्व जाल्लो आसा जर आमकां न्याय मेळूंक ना आणि ह्या 15 दिसा भितर आमकां समज जर कांयच पॉझिटिव्ह जर आयले ना जाल्यार हो प्रश्न अशा पद्धतीचे प्रेस कॉन्फरन्स धरणे उपोषण आंदोलन करून आम्ही सबंद गोंय भितर वतले आणि तेन्ना मात्र आमच्या अगेन्स्ट आमच्या हिताक जे कोण येयल्ले आसा अजून तेंची नांव आमी उघड करूंक ना। ह्या प्रश्नाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोंयचे ज्येष्ठ नेते आणि सुदैवान ते गोंयचे सभापती जावन आसा त्यांच्यानी मध्यस्थी केल्ले त्यांच्याकडे त्यांना आम्ही प्रश्न आम्ही हेचे जाब विचारले पळय त्यांच्यानी सांगले की जे कितें घडलेले आसा ते बरोबर घडलेले ना आणि आपण भितर ना म्हणून सांगलेले आसा तर ते ना जाल्यार कोण भितर आसा तो आमकां कळपाक जाय। CSR जे आसता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसता पळय त्याच्या अंतर्गत म्हणजे त्याचे प्रिन्सिपलच मत अशें आसा